राजधानी एक्सप्रेस रेल्वेंतल्यान प्रवास करपी एके बायलेक अनवळख्यांनी लुटली। नवी मुंबयची एक बायल राजधानी रेल्वेंतल्यान प्रवास करताली तेन्ना तिचे कडेन आशिल्ले वट्ट 9 लाख रुपयांच्या भांगरा सयत हेर मोलाचे वस्तू चोरयेक गेल्यो। हे चोरयेची घडणूक काणकोण आनी बाळ्ळी रेल्वे स्टेशनामेरेन घडिल्ल्याचो आरोप पीडित बायलेन केला। हे चोरये विशीं पीडित बायलेन कोंकण रेल्वे पुलिशेंत अनवळख्या आड कागाळ दाखल केल्या। पुलिसांनी हे प्रकरणात गुन्यांव नोंद करून फुडलो तपास सुरू केला। केरला साकून नवी मुंबय वचपी राजधानी एक्सप्रेसा भितर एक बायलेक आपले 9 लाखाचे व्हॅल्युएबल्स वगडावचे पडले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे ही बायल जी आसा ही कुन्नूर चडिल्ली आनी ती नवी मुंबय वचपा आशिल्ली। तिका काणकोण ते बाळ्ळी ह्या दरम्यान तिची पर्स ना जाल्ल्याची घडणूक तिची मुखार आयली आनी तातूंत भितर आशिल्ले व्हॅल्युएबल्स ना जाल्ले आसात। तिणें कोंकण रेल्वे पुलीस स्टेशनाचेर हाजे बद्दलची कंप्लेन दिल्ली आसा आनी तातूंत भितर तेजी बॅग जी आसा त्या बॅगेक भितर 20 ग्राम गोल्ड चेन आशिल्ली, 8 ग्रामाचे गोल्ड पेंडंट आशिल्ले, मोबायल फोन, कॅश, ATM, त्याच बरोबर बाकीचे व्हॅल्युएबल्स मेळून सगळे 9 लाखाचे एवज आशिल्लो हो चोरयेक गेल्ल्याचें तिणें आपल्या कंप्लेनीक म्हणिल्लें आसा। ह्या घडणुकेचो सगळो तपास जो आसा तो कोंकण रेल्वेचे पुलीस निरीक्षक विक्रम नायक हाजे अंडर PSI वस्त करतात। सकाळ फुडें 4:45 ह्या दरम्यान ही चोरी जावपाची शक्यताय पुलिसांनी सांगिल्ली आसा। पुलिसांनी आपली टीम वेगवेगळी टीम फॉर्म केल्ली आसा। CCTV स्टेशनाचेर प्रत्येक स्टेशनाचेर म्हणजे ह्या दरम्यान जी स्टेशनां येतात त्या दरम्यान स्टेशनाचेर तांणी CCTV चॅक करपा खातीर टीम धाडिल्ली आसात आनीक बाकीचे एविडन्सीस म्हणजे बाकीचे कितें मेळटा एविडन्सीस सस्पेक्टेड बाकीचे हांचे सगळ्यांचे लिस्टिंग करून चोराक धरपाचो प्रयत्न तांणी चालू केल्लो आसा। मुखार सुद्दां बाकीचे पुलीस स्टेशनां बाकीचे राज्यांतले पुलीस हांकां सुद्दां तांणी ह्या चोरयेची म्हायती दिल्ली आसा अशी म्हायती कोंकण रेल्वेचे पुलीस निरीक्षक विक्रम नायक हांणी दिली। गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकानीकार।